फाटले कितलेच म्हयने जाले मेर्शे जंक्शनाचेर येरादारी सिग्नल चलना आनी हांगा केन्ना केन्ना पुलिसूय नासता. पणजेंतलो हो मुखेल जंक्शन आनी थंयची अशी परिस्थिती म्हूण काँग्रेसीन कोट्ट्यो हातान घेवन निदर्शनां केलीं. लोकांची मागणी आसूनय हांगा सिग्नल पडना म्हूण काँग्रेसीन भीक मागून प्रतिकात्मक निशेध केला. सर सीएम साहेब भिवपाची गरज आसा. कित्याक गरज आसा? हांगा एक्सिडेंट जावंक शकता, लोकांक मार लागूंक शकता. आयज तुमी रेव्हेन्यू कलेक्ट करता लोकांचो, कोणाक हेल्मेट ना, कोण क्रॉस करून गेलो आनी रुल्स मोडले तर तुमी लोकांक फायन मारता. आतां तुमचे सिग्नल चलोना, वरस जाले, तुमकां कितें करपाचें लोकांनी? तुमचे आतां सिग्नल चलोना एक वरस, तुमकां कोणें फायन मारपाचो? लोक हे बारीक कस्टमर तर मिस्टेक करता, तुमी फायन मारता. कितें सीएम चल्ला हें गोंयान? तुमकडेन सादें गव्हर्मेंटा कडेन हें सिग्नल फारीक करूंक जायना. 517 कोटी तुमी कलेक्ट केले लोकांचे फायन मारून, आनी तुमकडेन 1 कोटी मोडूंक जायना हांगा सिग्नल रिपेर करपाक? सिग्नलूच दिले आनी येलो सिग्नल दिवन आनी गोयल्यान वायट केले. कित्याक चौकशाय येवपाक घुसपातात आनी सारके कंजस्टेड जातात. हांगा एंट्री पळयत जाल्यार तुमी ऑलरेडी डिस्कस केला चौकशाय एंट्री. आतां मेर्शे येवपाक जर तूं रोयता जाल्यार 4 वाटांनी येता, 4 वाटांनी येता. येवटेनूय येता, पणजेसून येता, दिबांदारसून येता आनी अशें घुंवन येता. जेन्ना ते येता पळय तेन्ना तांकांच कन्फ्यूज जाता खंयच्यान वयचें पळय तें. हो जंक्शन पळय, एवरी डे हिंगा ट्रॅफिक पुलीस केन्नाच आसना, ना कोण पुलीस डिप्लॉयड आसता. आयज जे मिटींग जावपाचें जालें, कॉन्फरन्स जावपाचें, प्रेस कॉन्फरन्स म्हणून आयज 2-3 पुलीस येयल्या. आतां म्हाका एक सांग, हो जंक्शन आतां हा पीक टायम इतलो ना. ओके, सांजे 4 ते 6 ते 7 येवन पळयात, हो जंक्शन इतलो पॅक जाता तेन्ना कोणाच्यो गाडयो लागता, लोक चलत गेलो, बायकीन गेला ते. हांगासर कोणूच कांय पळोवपाक रेडी ना. गव्हर्मेंटाक हेचेर मातशें लक्ष घालचें, कित्याक हे आतां आमी म्हणटा पळय वरस, एक्चुली हे 2 वर्सां सावन सिग्नलां सारकी चलना. हे कितें जाता, 1 म्हयनो चलता, 6 म्हयने चलना, 1 म्हयनो चलता, हायलायट केले उपरांत आनी 1 म्हयनो चलता. आतां ओरस पर जाला, हिंगासर कोणूच एक्शन घेना. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळेकर. तिसांतले 27 उमेदवार वेंचून हाडूंक पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान सीसीपी वयलें वजन कायम दवरलें. आतां महापौर कोण असो प्रस्न पडटालो. मंगळारा बाबुशाचो पूत रोहित मोन्सेरातान परत महापौर पदा खातीर अर्ज भरलो, जाल्यार उपमहापौर पदा खातीर वसंत आगशीकारान अर्ज भरलो. See, like I said, I will be here only for a short amount of time. I will be standing for the assembly elections, like Mr. said. I would just like to tell the people, when we were campaigning, I had given my commitment to a lot of people from Panjim. I would just like to tell people that those commitments will all be honoured. Just because I might head for assembly election does not mean that we have forgotten you all. Whatever we have promised you will be delivered, and we have already started doing our work. And I have about 50 things that I need to deliver in the next 6 months, or that I'm at least hoping to start in So you almost confirm yourself that you are contesting assembly. Minister has already said no. But So contesting from which constituency? that I have no idea. Party will decide. Because you have many options here. Party will decide. Party will decide, but you don't Ask me like about this CCP option. only. That is, No, but time is not you permitted. spoke to state president. No, like I said, I have not spoken to anybody. It's only minister who's given verbal thing. I have not spoken to anybody as of yet. There is still time for all of this. It's not. I still have a lot of work to do in the corporation over the next 6 to 8 months. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. राय थंयसर एक लेपर्ड दिसला. वी हॅव ऑलरेडी इन्फॉर्म द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. आय रिक्वेस्ट एवरी वन टू बी अलर्ट, यू नो. जाली काल आमी हांगासर आसतना तो बिबटो वाघ हो येयलो हिंगासर आनी म्हाजो कामां बी वयताना पयलो सद्या तो हिंगा रावलो म्हणून आमी ताका हो धरून ताजेर आमी फोटो मारलो. पूण आमी खूब भियेलीं म्हणटकूच आमी बेगीन फॉरेस्टाक तांकां फोन मारलो. मागीर आमचो सरपंच येयलो आनी तेणें सगळें फास्ट केलें. आजुनूय सोदताय तेका ते, पूण तो मेळ्ळो ना आमकां. पूण मेळ्ळ्या पुरो म्हणून मागता. पूण पयले स्वाती आमकां देवान राखलो, हितूलो लागीन म्हाज्या घरा कुशीर रावन तेणें आमकां कांयच केलें ना म्हणून. पूण मेवल्या पुरो म्हणून आमी मागताय. ती सुमार कामां बी गेला पळय तेन्ना आमी ताका चोवना, मागीर चोयला आनी मागीर आमी ताजो हिंगाच सोट्यान वयरून सोट्यान फोटो मारला. तो दुर्गा त्या सायडीन म्हाज्या घराच्या दुर्गाचे कुशी हाडलो. चेडवान फोटो काडलेलो, तेजेरूच कळ्ळें की खरी गजाल.
सो समजा फॉरेस्ट येयलो तेणी आपलो प्रोसिजर केलो. सो राती मागीर लोकांक कळयलें की मातशी सेफ्टी घेया. सो आयज अर्ली मॉर्निंग फॉरेस्टाची टीम येयली की आनी तेंच्यांनी सर्वे केला. आतां तेंच्यांनी आपले ट्रॅप जावं कितें आपलो प्रोसिजर सगळो केला हेंच्यांनी. सो हांव पयलीं फेक गजाल समजलेलो की आतां AI लोक फोटो धाडटात न्हू. सो ना, खरी गजाल. Right to life. That includes right to clean and safe water for drinking. And without safe water, a person's health and dignity are affected. Hence, it violates Article 21. Narmada Bachao Andolan versus Union of India 2000. In this, court recognized that access to clean water is essential for life. Article 47, duty of state. This article of the Constitution of India directs to improve public health, and in this, providing clean water is considered part of his duty. In this case, they failed and subsequently. I'm Cyril Fernandez, human rights activist, and I second continued day म्हाका हांगा येवचें पडलें ह्या लोकांची हालत पळोवन. तुमी आतां पळयलां एक स्कॉलाचे भुरगे आयज आमकां कायदो शिकयता. ही एक लॉज आमकां गोंयकारांक, आमची सरकाराक लॉज की भुरग्यां कडच्यान आमी कायदे शिकोवन घेवचे पडले. आयज तांकां पळय तें क्लीन ड्रिंकींग उदक ना, पिवपाचें उदक ना, इज अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल रायट. हें एक भुरग्यान आमकां सांगचें पडलें आनी आमी आयकचें पडलें. हें कित्याक जाता? कित्याक वी हॅव अ व्हेरी इनएफिशियंट गव्हर्मेंट इन दीस स्टेट. हो सरकारान तांकां कॅट केल्ले आहा. ह्या सरकारान ह्या लोकांक फोंडान घायल्ले आहा आयज. आनी एकल्याक पूण कापोसतात ना. सरकाराचे चीफ मिनिस्टराक हो हेल्थ मिनिस्टराक कापोसतात ना तांचे हे प्रॉब्लेम येवन सॉल्व करपाक. मेन म्हणटा पळय ते आमकां आयचो दीस पर्यंत फकत आमच्या सरपंचान हिंगा हेल्प केला. सरपंचान फर्स्ट ऑफ ऑल सरपंचाक 16 तारखेर आमी जेन्ना गेले तेन्ना सरपंचान आमकां डायरेक्ट हेल्थ सेंटराक आफोवन पट्टाली हेल्थ सेंटराक तेणें इन्फॉर्म केलें. चिकाली हेल्थ सेंटराक इन्फॉर्म करून तेणें रोखडेच हेल्थाच्या मनशान धाडले हिंगा. आनी 16 तारखेसान हिंगा हेल्थाचे मनीसूच आसा. तेज्या फाटल्यान नन ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स हॅव कम हियर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सफरिंग हियर. We are suffering. The people are suffering. The cases is already 166. And I don't know why the government is still sleeping here. This is not a joke. This is not a joke over here. People are suffering. From 16 people are suffering. It's been already 12 days past now. Why the government is not coming yet? Why nobody is listening to our prayers? जात्रा जी आसा ती चैत्र शुक्ल पंचमी मुळगोवची जात्रेसून सुरवात म्हणजे मुळगोवची डेट जी आसा ती पंचमी आसा हाडून वयचें पडटा गोंयकारांक. मागीर मोड जे हाडून वयचें पडटा आनी थंय ती पेट म्हणजे देवीक हाडून तेंचे सुये पर्यंत हाडून तेंच्या मोडा कडेन दिवपाक. ते मोड मागीर घेवन परत अशें मागीर ते केळबाई देवी कडेन येयले काय थंयच्यान मागीर ही पेट आनी ह्या देवीची केळबाईची पेट घेवन ही चवट्यार येवप हांगासर. म्हणजे मूळ स्थान हे आमचे महामायेचे ग्रामदेवतेचे स्थान हे त्या स्थानाचेर येयल्या नंतर मागीर थंयसून येतना तरंगाय बरोबर येता. म्हणजे तरंगा हांगासून पयलीं केळबाईच्या देवळा कडेन वयता दनपरां आनी बरोबर तरंगा माले आनी पेट हांगा आसता देवीची. ती तरंगा आनी माले हांगा येवन दवरप आनी तेच्या नंतर लोक भेट दिवपाक सुरवात करतात. आनी मागीर रातचे 12 नंतर मुळगांवकार सायबिणी व्हरपाक येता आपले मुळगांवची सायबिणी व्हरपाक येता. तशेंच ती नेसयली सजयली हांगासून काय मागीर परत आसा अशें आमचे मोड जे आसा पेटेचो आनी माल्याचो मोड आसा तो शिमे पर्यंत व्हरून तेंच्या मोडा कडेन दिता थंय आनी मागीर ते थंयसून परस्पर वचपाक वयता. 15 दीस जाता अशें आसा. आनी तेच्या नंतर मागीर दरवाजे बंद म्हणजे 9 दीस ह्या गांवांत खंयचीच देवळाचे दरवाजे उक्तेना पुजा अर्चा बंद आसता. अक्षय तृतीयेक अर्चाशुद्धी होम वगैरे करून पुजा चालू आनी अक्षय तृतीयेचो दीस येता म्हणजे वैशाख शुक्ल पंचमी आसा. हांगासून हे देवीचो कवळाक घेवन शिरगांव वचूंक जाय दनपरां 12 पावूंक जाय. आनी तेच्या नंतर ती देवी हांगा मयेकर गेल्या नंतर ती देवी जात्रेक जाता.
सुमार 18,000 मेट्रिक टन डिझल आणि 8,000 मेट्रिक टन पेट्रोल घेऊन एक टँकर मुरगांव बंदरात पावलो. जे आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळटा की आतां मेरेन एज ऑफ नाव 15 दिसांचो बेर मिनिमम स्टॉक आसा आनी आमी आयजूच जाणा की प्रत्येक म्हयन्याक खंय गोंयांत 3 बोटी जे येतात तातूंत आमी आयज पयलां एक आत्तां पोर्टाचेर आमकां दिश्टी पडटा ब्रँड न्यू आत्ताच एक बोट हांगा भितर आयिल्ली आसा. सनमार्क्स येता ते बोटीचें नांव आसा आनी सद्याक जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की 18,000 मेट्रिक टन डिझल आणि 8,000 मेट्रिक टन पेट्रोल ते खंय आज घेवन आयिल्ले आसा. प्रत्येक म्हयन्याक 3 बोटी येता. जी पयली बोट आशिल्ली ती जगपंकी म्हणटा ती बोट आयिल्ली 3 मार्चाक सुमार. ताजे मागीर मदीं 15 तारखेक सुमार सनमार्क सॉंगबर्ड म्हणून कंपनीचे टँकर आयिल्लो आनी आतां जस्ट आमी अशें उलयता आमकां कळून आयिल्लें आसा की एमपीटीन आयज एक नवो टँकर सनमार्क सितार म्हणटा तो आज गोंयांत पेट्रोल आनी डिझल घेवन आयिल्लो आसा आनी पेट्रोल सद्याक तरी 15 दिसांचे कडेन गोंया कडेन स्टॉक आसा. पेट्रोलाचो साठो आसा लोकांनी काचाबूल जावन पेट्रोल पंपांचेर गर्दी करची न्हू अशें आवाहन पेट्रोल पंप धनी संघटनेचो अध्यक्ष नरहर ठाकुरान केला. सद्या आतां जर तूं म्हाका विचारशी म्हजो पंप सद्या ड्राय आसा कित्याक म्हाका सकाळीं 6,000 पेट्रोल आयिल्लें तें 3 वरां भितर काबार जालें. आतां म्हाका परत 12,000 पेट्रोल येवपाचें आसा. गोंयांत म्हज्या हाज्या प्रमाणे फुडल्या 14-15 दिसांचो स्टॉक आसा. आमची सिस्टम डिलिव्हरी सिस्टम आनी हे जे लोड स्पीड्स आसा ते सुद्दां आयच्यान रेग्युलेट जातले. जांकां 18,000 जाय जाल्यार येया आनी वरां पूण रेग्युलेट जातलें तेन्ना कसलीच काळजी करपाची गरज ना. तेन्ना म्हजो तुमकां रिक्वेस्ट की कस्टमरांनी समजून घेया की जर एक पंप जर ड्राय जर पडलो जाल्यार तो प्रॉब्लेम न्हय. ताका सेल चड जालो त्या दिसा एक्सपेक्टेड ना म्हणून तूं त्या पंप मालकाक नाल्यार ताच्या मॅनेजराक विचारा कस्टमर तुजो दुसरो लोड कितल्यांक येवं बाबा आपूण त्या टायमार येता तुमकां लोड मेळटलो सारको कांयच ना. स्टॉक शॉर्टेज ना कसलेंच प्रॉब्लेम ना. पेट्रोल सोंपतले ह्या भयान लोकांनी सकाळच्यानूच पेट्रोल पंपांचेर गर्दी केल्ली. दनपार मेरेन गर्दी मातशी कमी जाल्ली दिसून आयली. मजगती कदंबा खाजगी पेट्रोल पंपांचेर डिझल भरतना दिसून आयल्यो. फाटल्या 4-5 दीस जाले की डिझलाचेर आमकां हें जाला कारण की आमी जे डिझल पयलीं आमचे कदंबा घेताले ते आमकां बाकीच्या पेट्रोल पंपांनी आमकां सेम आसताले रेट. सो तेंच्यांनी आतां सडनली कंपनीन जे इन्स्टिट्यूशन आहा जावं कदंबा सारखे तांकां जे डिझल लागता तेंच्यांनी रेट हो सेपरेट दवरले कडा 110 रुपया पर लिटर. सो आमकां 110 असल्या कारणान जवळ जवळ 22 रुपया आमकां चड पडटा आमकां. त्या खातीर आमच्या KTC आमच्या सगल्यो बशी आसा त्यो मडगांवचे जावं फातोडा जावं सगळ्या डिफरंट पेट्रोल पंपाचेर गोंयभर आमचे ते पेट्रोल डिझल घालता आनी कॅश पयशे दिता तांकां. सो त्या खातीर इश्यू कांय ना. फक्त समज आनी सुद्दां जर कितें शॉर्टेज बी जालें अशें म्हणटा अशें मागीर आमकां काही शॉर्टेज अशें जाली काय दिसना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. चल रही है मजबूती से और इसमें अगर कोई मेजर ऐसा डेवलपमेंट होगा तो आपको बताया जाएगा. मैं केवल ये श्योर करना चाह रहा हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल फेयर और प्रॉम्प्ट किया जा रहा है गोवा पुलिस के द्वारा और इसके ऊपर किसी तरह की किसी के मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए. गोवा पुलिस बिल्कुल सही तरीके से और प्रॉम्प्टली इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मामले में. अगर आपने देखा होगा परसों SP साउथ ने आपको शायद बताया होगा कि 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसको क्राइम ब्रांच में दिया गया. नंबर 1 क्योंकि जो ये सेंसिटिव मामला है और काफ़ी इसमें इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होगी. एंड जब भी कोई इस तरह के सेंसिटिव मामले होते हैं या कोई ऐसा होता है जिसमें बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो यूजुअली हम लोग क्राइम ब्रांच को इसलिए देते हैं क्योंकि उनकी लॉ एंड ऑर्डर और बाकी तरह की ड्यूटियाँ कम पड़ती हैं तो वो फोकस कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में. साथ में इसमें जिस तरह का ये मामला है उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ विक्टिम्स भी बहुत ज़रूरी है जिसके लिए कई बार जो लोकल थाना है उसमें लोग आते जाते हैं और तमाम तरह की चीज़ें होती हैं. इन सबको ध्यान में रखते हुए इसको क्राइम ब्रांच में इस इन्वेस्टिगेशन को रखा जाए. क्रायम ब्रांचीन कुडचड्यार वचून सोहमाच्या घरा कडेन तपास केलो. सुमार 4 वरां चलिल्ल्या ह्या तपासात क्रायम ब्रांचीन कांय फोन आनी फोटो जप्त केल्यात. मजगती आनीक 3 पिडीत चलयांनी सोहमा आड लिंगीक छळणुकेच्यो कागाळी केल्यात.
आयज आमी कुडचडे मादेगांव जे आसा जे फाटल्या दिसांनी सेक्स स्कॅन्डल म्हणून बरोच बोवाळ जाल्लो सोहम सुशांत नायक जो कावन्सिलराचो चेडो आसा आनी खंय तरी केस फाटल्या दिसांनी कुडचडेच्या लोकांनी एक बोवाळ व्यक्त केल्लो, एक खात्री व्यक्त केल्ली जी केस काडून खंय तरी क्रायम ब्रांचाक दिल्ली आसा. पूण भिवपाची कांय गरज ना अशें दिसता. क्रायम ब्रांच पयले टप्प्याचेर आपलो खंय तरी पयले इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जे सोहम सुशांत नायक हांच्या घरा कडेन आतां पाविल्ली आसा आनी तुमकां प्रुडंट ही एक्सक्लुझीव न्यूज दिता हांगा. आनी तशेंच पळोवपाक गेल्यार आतां जी टीम आसा ती भितर गेल्ली आसा घरा कडेन. सर्च ऑपरेशन चालू आसा आनी आतां पयले टप्प्याचेर हें ऑपरेशन खंय तरी क्रायम ब्रांच करता अशें दिसता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया खातीर अक्षय सावड्डेकर कुडचड्या वयले. आमचे जे प्रोटेस्टर आसा त्यांचे सगळ्यांचे व्ह्यूज आयकून आमी आयज एक डिसिजन घेतला. जो पर्यंत आमकां हो बंधारो स्क्रॅप लेटर मेळना तो पर्यंत आमी हाडचे ना. आनी जी सरकारान इतले दीस सरकार आमकां 2 दीस करून जो दिता पळय 2 दीस, आयज सरकाराक आमी 2 दीस दितात. जर आयतार म्हणल्यार जर आमकां मेळना सोमाराक आमी आझाद मैदानार हो आमचो प्रोटेस्ट येतलो आनी हे आमी ठाम निर्णय केल्लो आसा. सोमारा दीस हो जो प्रोटेस्ट आसा मिराबागाचो हो आझाद मैदानार वयतलो आनी आझाद मैदाना वयल्यान आमी थंयच्यान खंय पावतले हे मागीर तुमी पळयात. आनी हेज्या मुखार जर लॉ एंड ऑर्डर जर कितेंय जालो हेका जबाबदार आमी आसचे ना. हेका जबाबदार पूर्णपणे हे सरकार, हे प्रशासन आनी हे WRD डिपार्टमेंट आसतले. आमी सांगेकार तशेंच संगमेश्वर देवस्थानाची समिती सगळे आज मुद्दम करून हांकां पाठिंबा दिवपाक आयिल्ले कडेन आसा की फाल्यां आज जो सरकारान जो बंधारोचो घालपाचो बॅरेज जी घालपाची आसा ताजेर आमकां ठाम विरोध आसा. तो टेंडर आसा तो स्क्रॅप करचो आनी ते स्क्रॅप करून तेजे आमकां लेटर दिवचे. आनी जे मिराबागकरांनी जो निर्णय घेतला सोमाराक सरकाराच्या दारी वचपाचो, पणजे वचपाचो, आझाद मैदानाचेर वचपाचो, आझाद मैदानाचेर वचून फुडली रूपरेषा सगळे गोंयकारा कडेन मागता आनी तिनूय तालुक्याच्या जनते कडेन मागता. मोठ्या संख्येन पणजे उपस्थित जावन गोंयकारांनी मिराबागकरांक न्याय दिवपाक. म्हाका दिसता आंदोलनाचो 45वो दीस तो चिमलाचो रिकॉर्ड मिराबागकरांनी मोडिल्लो आसा आनी म्हाका दिसता फॉर सोशल कॉज संघटन सांगलें तशें इज द लॉंगेस्ट एजिटेशन एवर इन गोवा. आनी ह्या 45 दिसां भितर सरकाराचो एकूय रिप्रेझेंटेटीव ह्या आंदोलनाक आयलो ना. हांव तो मिटींग म्हणून शब्द वापरना कारण ती कालची जाली ती मिटींग न्हू. जशे आमी बॉम्बेच्यान आमचे कोणी पळय सोयरी येतरी तांकां आमी रेल्वेन सोडपाक वयतात पळय आनी तो मागीर खिडके कडेन भितर गाडयांत बसता आनी खिडके कडेन बसता आनी आमी प्लॅटफॉर्मार रावता ताका गाडी सुटता ती वसत ताका विश करपाक लागून आनी गाडी सुटतरी स्लो सुटतरी आमी प्लॅटफॉर्माक एंडींग जाय बसून पळय काय अशें उलयत वयतात पळय. लास्टाक एंडींग जाय असो उलयतात तेन्ना हांव कितें सांगता तेकाय समजना आनी ते कितें सांगता म्हाकाय समजना. पूण इतलेंच आमी कितें तरी उलयले ही कालची मिटिंगेची परिस्थिती ही परत शेकाचेर एसॉल्ट जाला पळय ताजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेतलें आनी अशा पद्दतीन आमी टॉलरेट परत करचे ना. त्या शेकाचेरूय एक्शन घेवपाक लायता. बेंगलोरचे ते ट्युरिस्ट येयल्ले आनी ते एका शेकार बसलेले आनी शेकार बसलेले म्हणून वेटर विचारपाक गेलो बाबा हांगा कित्याक बसला तुमी. सो तोंडाक तोंड जालें आनी वाद जालो आनी मागीर वेटरांनी सगळ्यांक मेळोन त्या ट्युरिस्टाक एसॉल्ट केलो आनी तेजे तकलेचेर तो रॉड मारलो. अम्ब्रेला आसता पळय सन अम्ब्रेला आसता तेजो रॉड काडून तेजे तकलेर मारलो आनी बरीच झगडी जाली थंय. सो ही हॅड ए व्हेरी ब्लिडींग इंजरी ऑन द वायटल पार्ट दॅट इज ऑन his हेड. सो ऑन दॅट बेजीस वी रिकॉर्डेड his complaint and registered an FIR against the waiters and the shack owners under attempt to murder. It was a very serious offence. आनी अरेस्ट जावपाचें आहा. On that basis, we had called a meeting of all the shack owners right from Baga to Sikeri, especially Kalanguti area. Baga area is very quiet and Sikeri is very cooperative shack owners are there. बेश्टे 1-2 shack owners आहा तेज्या खातीर हो सगळो प्रॉब्लेम जाल्लो आहा. पालिका वेंचणुकांच्या फाटभुंयेर राज्य वेंचणूक आयोगान प्रभाग फेररचना जाहीर केल्या. हातूंत मडगांव पालिकेचो 1 जाल्यार मुरगांव पालिकेचे 4 प्रभाग कमी केल्यात. आयोगान प्रभागांची संख्या अधिसूचित केल्या. प्रभागांचे फेररचणुके वेल्यान आमदार विजयान सरकाराचेर खर टिका केल्या. आयकात विजयाचे म्हणणे. गॅझेट नोटिफिकेशन आयलां स्टेट इलेक्शन कमिशना कडच्यान जे आमचे 11 म्युनिसिपल कावन्सिलांनी
तांणी थोड्यो बदल केल्या आनी मडगांवचे फॉर एग्जाम्पल जे 27 सीट जावपाचे आशिल्ले, ज्याचे खातीर कॅबिनेट डिसिजन घेतिल्लें, ज्याचे खातीर बील टेबल जाल्लें पूण प्रेजेंट जावंक ना कित्याक असेंब्ली बंद जाली म्हणून, ते जाग्यार तांणी 24 सीट केल्ले आहा. हें एक नविदाद. काल एक्झिक्युटीव काल एक ऑफिशियल गॅझेटान आयिल्लें आहा. एक मडगांव म्युनिसिपालिटीचे एरिया म्हणल्यार फातोर्डा मतदारसंघ, मडगांव मतदारसंघ आनी हावजींग बोर्ड म्हणटा तो कुडचडेचो मतदारसंघाचो भाग, हें घेवन मडगांव म्युनिसिपालिटीची एरिया जाता. हातूंत 25 वॉर्ड आशिल्ले. हे 25तले आतां जर 24 केल्या जाल्यार 25वा वॉर्ड जो आशिल्लो जॉग्राफिकल एरिया ताची ती खंयच्या वॉर्डान घाली ती आमकां अजून खबर ना. लिमिटेशन जाल्या नंतर फुडलो स्टेप कितें येता? रिजर्वेशन. आतां हो जो भाग तुवें काडून खंय घाला तातूंत भितर ओबीसी कितले आसतले, OSC कितले आसतले आनी ST कितले आसतले, हें स्टेट ओबीसी कमिशना कडेन डिटेल आसपाक जाय. ह्यो डिटेल 25च्या वॉर्डाच्यो तांचे कडेन सारक्यो नाशिल्ल्यो. आतां 24 करून त्यो डिटेल केन्ना कळटल्यो? सगळें जर पळोवंक गेलें जाल्यार सरकारान म्युनिसिपल इलेक्शनाचें खतखतें केलां. पळोवंक गेलें जाल्यार म्हाका दिसना की हें इलेक्शन कंडक्ट ते करूंक शकतले म्हणून. आनी मे बी तांकां तें करपाचें नाय आसत. एज फार एज माय पार्टी इज कन्सर्न, वी आर रेडी फॉर द इलेक्शन्स. पुणून आमकां पयलीं सांगात सारकें, आनी ताजे खातीर आमी कोर्टान गेल्ले आहा की आमकां क्लॅरिटी जाय. इलेक्शन केन्ना जातलें तें, खंयचे वॉर्ड आसतले ते, खंय रिजर्वेशन जातलें तें, आनी हातूंत ट्रान्सपरन्सी जाय. हातूंत सरकाराचो हस्तक्षेप जावन जे लास्ट मिनीट घुसपागोंदळ करता पळय ते करूंक ताका मेळूंक जायना. हो म्हजो डिमांड आहा. कोड ऑफ कंडक्टाच्या टायमार ते ऑर्डिनन्स हाडटले आनी परते 27 करतले, कित्याक अशें कितें तरी मडगांवच्या आमदारान म्हणिल्लें आहा म्हणून रिपोर्ट आयिल्लो. अशी आसतली प्रभाग रचना. म्हापशें 20, दिवचल 14, वाळपय 10, पेडणे 10, कुंकळे 14, केपें 13, कुडचडे 15, सांगे 10, काणकोण 12, मडगांवांत 24 जाल्यार मुरगांवांत 21 प्रभाग केल्यात. कितें जालें हांगा? वारो असो येयलो आनी सगळें हें पडलें आनी आमकां कळोंकूच ना. आमी न्हिदलेलीं आनी घडोघडो जाता, पत्रे सगळे उखलता म्हणून आमी भायर येयले, बघल्यार वारो असो येयलो आनी केसूनच गेलो. आनी मागीर पास कराय तो पास लागलो मोठो. आनी ते सायटीनय ना, हेच सायटीन अचानकच मदीं येयलो कसो, कांयच कळोंक ना. आज राती सादारणशे 11:30 सुमार वारो मारलो. 10 मिनटां वारलो. त्या वाऱ्यान सगळ्या लोकांच्यो बागेदार, कुळा घरां, 3 घरां डॅमेज जाली, 3-4 घरां डॅमेज जाली. लायट ना, उदक ना आमकां. देवळाचें आमचे सातेरी देवळाचें आमचें वयलें छप्पर गेलें, तें हें जालें, झाड पडलें. आनी लायट ना कारण आमकां कालच्यान पाणी ना हांगा. आनी तें मातशें बेगिना सरकारान तेजेर एक्शन घेवन आमकां तें सगळें बेगीन करून दिवपाचें. रातचें 10:30 वरांचेर हांगा मोठो इन्सिडंट घडलो की वाऱ्याचें वादळ जालें. त्या वादळान आमकां बरीचशी लुकसाण जाल्लें गांवांकच सगळ्या. आनी त्या गांवांत लुकसाण जावन आमकां झाडां बेडां सगळीं रस्ते ब्लॉक जाल्ले आसा. त्या घराचें आतां हे इतकी लुकसाण आहा आनी ती कमीत कमी 1 लाखाच्या वयर आसा. आनी अशेंच गांवांत 2-3 घरां जाल्लीं आसा की तेंची लाखाच्या वयर वयतली म्हाज्या हिसपान. वादळ येयलें आनी आमच्या हांगा घराचे पत्रे गेले, हुबन गेले आनी लुकसाण जाली बरी घरां. वादळ कितल्यांक सुमार येयल्लें? 11 सुमार येयल्लें वादळ. मागीर घरान आमी घरांत आसलीं आनी वादळ येता भायर येवंक मेळना आनी पत्रे सगळे वोहा लागले उगडो. आमी घरान मागीर अशीच व्हरली सेफ जाग्यार. कोणाक इंजरी बी कितें जाल्या? इंजरी जावना तशी. साधारण अशे पत्रे सगळे गेले, तो लुकसाण कितले अशें दिसता तुका? आतां लुकसाण आसतले 1 लाख भर तरी आसतले. सगळे पत्रे सगळे गेले, ते सगळे एकामेका पडोन क्रॅक गेल्या. ते फूल घालचे पडटले. की 20% अशें मेळपाक जाय म्हणून, पण ती सुद्दां मेळना. आनी वेर आमकां रिक्वायरमेंट 2 सिलिंडर 3 सिलिंडर दिसाचे आसता. वी आर गेटिंग जस्ट 1 सिलिंडर फॉर लायक 4 days or 5 days. आनी बिकॉज ऑफ दॅट वी हॅव टू शॉर्टलिस्ट आवर मेन्यू. आयटम्स कट डावन करचे पडटा. एम्प्लॉईंग ऑलरेडी हांवें हॉलिडेचेर धाडलेले आसा.
बिकॉज दवरून फायदो कितें वेन युअर मेन्यू इज ओनली नॉट फूल फ्लॅश रनिंग, मेन्यू कट डावन आसा बाकीचे सगळे प्रॉब्लम्स आसा. कुकिंग स्पीड ऑल्सो डिक्रीजीस विथ इंडक्शन. यू कॅनॉट कंपेर इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स विथ गॅस. दॅट इज वॉट इज गोईंग ऑन. सो एटलीस्ट एक सप्लाय तरी एटलीस्ट 50% आमकां दिवचे, सो दॅट वी कॅन एटलीस्ट सस्टेन दीस क्रायसीस वॉट इज गोईंग ऑन. बट आमच्या सारक्या धाकट्या रेस्टॉरंटांची हालत कितें जाल्या जाणा, आमकां मरे एक्स्ट्रा स्कोप कांयच ना. खंय चुली घालतलो जावं खंयच्यान कितें इंडक्शन हाडून इतलें इंडक्शन घालतलो, त्याच्या भायर खंयच्यान डिझल स्टोव पेट्रोल स्टोव कितें मेळटा जाल्यार ते अरेंज करतलो म्हटल्यार आमकां हें करूंक मेळना. सो असल्या कारणान आमच्या सारकी धाकटी रेस्टॉरंटां जीं आहा तेंची मातशी हालत बेकार जाल्या. स्टाफ हेणे आमकां खूपच सहकार दिवन आमी इमिजिएट लाकडाचे फायरवूड यूज करून आमी कुकिंग सुरू केलें. शॉर्टेज सुरू जाल्या मागीर आनी आमी खंयचेच हे कमी काय करूं ना, आयटम काय कमी करूं ना. आमचें हें बरें हेज्यान चल्लां. मजगतीं मडगांव हॉटेल असोसिएशनाचे वांगडी मंत्री दिगंबर कामतीक मेळ्ळे. हांव तांकां सांगलें सगळ्यांची नांवां तांचे कोण डिलर्स ते डिटेल्स म्हाका हाडून दी, ते हांव सिवील सप्लाय सेक्रेटरी फॉरवर्ड करता. थोड्यांक दितात डिलर्स, एक सिलिंडर दितात ते. आतां ताणें म्हटलां की एप्लिकेशन करा की आमकां PNG जर खंय तरी लायन घाल्ली आसा जाल्यार आमी ते घेवपाक तयार आसा. आमकां एक वाट दाखयल्ली आसा की जे लोकांक आतां हाजे नंतर PNG कनेक्शन जर तांचे सायडींतल्यान जावं तांचे वाटेंतल्यान वता जाल्यार तांकां ती जाता तितली बेगीन कनेक्शन दिवपाची ते वेवस्था करता म्हणून सांगलां तांणी. आमकां सगळ्यांक एटलिस्ट दिसाक एक सिलिंडर तरी पावपाची तसली वेवस्था करपाची प्रयत्न करता आनी करता म्हणून सांगलां तांणी. राम मंदिर जाल्या उपरांत व्हड्या उत्साहात भारतभर रामनवमी मनयली वता. आयच्या दिसाच्या उत्सवाच्या निमित्तान आज दनपारां सुबेज राम जन्माचो उत्सव जाता. आज सांजची पालखी नाटक उत्सव असो पुराय गोंयांत ज्या जाग्यार रामाचें देवूळ आसा आनी रामाचें देवूळ नासता जाल्यार प्रत्येक गांवांत रामनवमी उत्सव हो गोंयांत मनयता. ह्या मडगांवच्या राम मंदिरान आमी एक टुरिजमाचो रिजुविनेशन प्रोजेक्टूय घेतिल्लो आहा. तो आमकां खात्री आहा सगळो प्रोजेक्ट बी एप्रूव जाल्लो आहा, कामूय अलर्ट जाल्लें आहा एजन्सीक. आनी म्हाका 100% खात्री आहा की फुडले रामनवमीक आमी हे एक दुसरेंच आनी एक बरें भव्य दिव्य वाठार डिवेलप्ड वाठार आमकां पळोवंक मेळटलो. आमी हे कोड ऑफ कंडक्ट आहा म्हणून एक वर्क ऑर्डर मेळूंक ना, पूण मेयाच्या पयल्या आठवड्यान जेन्ना कोड वतलो तेन्ना आमकां ती ऑर्डर मेळटली. रामनवमी आमी जेन्ना सेलिब्रेट करता म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक खबर आहा हेजो महत्व कितें तें. इतले वर्सांनी जे लोकांक खरे अर्थान आपले ओन राम टेम्पल मेळ्ळें. आज प्रभू श्रीराम आमचो आराध्य दैवत आनी आमी सगळेच हिंदू समाजातले लोक वचपी असो देव आनी जो सगळ्यांत प्रिय असो देव आमकां दिसता असो प्रभू श्रीरामाची आज जन्मदीस आनी आतांच आमी तांकां पाळ्यांत घालून आज आमी ते सेलिब्रेट करता. 3 दीस आमचो प्रोग्राम आशिल्लो. काल आमची स्थापना जाली. आयज रामनवमी उत्सव, फाल्यां आमचें एक नाटक आसतलें. आज पालखी आमी मोठी दबाज्यान आनंदवाडी, पयलीं बागवाडा, मागीर दत्त महाराजा देवूळ, मागीर आमी फोंडकुलेर परत दत्त महाराजा देवूळ, अशें करून आमी गांवभर पालखी भोंवडयतले. आनी सांजची 4 पालखी चालू जाता आमची. ती रातची 11-12 म्हळ्यार परत पावता म्हळ्यार 12 जाता. म्हापशाचे श्री महारुद्र संस्थान म्हणजे मारुती मंदिर हे खूप वर्सां पूर्वीचे खूप जुने आसा. जवळ जवळ 180 वर्सां वयर तेका जाल्लेली आसा. आणि वर्सान वर्स हांगासर रामनवमी उत्सव तसोच श्री हनुमान जयंती उत्सव साजरो केलो जाता. आजच्यान हांगासर आनी तशीच मुर्ती प्रतिष्ठापना उत्सव बी साजरो केलो जाता. तेन्ना दर वर्सा तो रामनवमीच्या आदल्या दिसा येता. पण ह्या वर्सा तिथी प्रमाणे मूर्ती प्रतिष्ठापना दिन आणि श्री रामनवमी उत्सव एकाच दिसा आयिल्ले आसा. तेन्ना भाविकांची आज देवळान खूप गर्दी जाल्लेली आसा.